गायन घेऊया A26 पेज नंबर 13 A26. सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी लागीं सोरया, दोनया देवाक वाखाणुया, आनंद आमचो ताका जोया, तारण तूं घडप दुनिया जिवितांतूं जोरू दोनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा तुज्या राज्यांत व्हरून पावय, तारणांत तूं घडप दुनिया जिवितांतूं जोरू दोनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेटयता देवाक दिनवासून फिलीप आनी सुजान कोस्ता आपल्या लग्नाच्या दिसाक. देवान तांचेर आनी तांच्या गोराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आनी आमची जण एकल्याची मागणी सांत आंतोनीच्या मजतीन देवा मुखार इल्लोसो वेळ ओगीच रावन दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तूं म्हजो मोग करताय हो प्रश्न जेजून पेद्रूक खेरीत भाशेन विचारलो. हो प्रश्न आयज पासून आमकांय आसा. तूं म्हजो मोग करताय, डू यू लव मी? जाल्यार देवाचो मोग सदांच सोपूर्ण, जेजूचो मोग सदांच सोपूर्ण आनी ह्या मोगान जायतो साक्रिफीस आसा. तर आमी आमच्या मोगान हो साक्रिफीस करूंक आमकां कृपा मागुया. आनी जायते पावटी देव आमकां आनिकूय सोयेक दिता, चान्सीस दिता, ते आमी विभाडल्यात आनी पातकांतले भायर सरोन पवित्रपणाक जियोचे बदलेक आमी त्याच पातकाक लडोन रावल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बापा, रोग साक्षांचें रोगोत क्रिस्ती बावार्थांचे बी जावंक तुजे जाणवायेन तुवें निर्मिलें. बागयोन चार्ल्साच्या आनी ताच्या सांगात्यांच्या रोगतान भिजयल्लें आफ्रिकेंतलें तुजे पवित्र सोबेचें शेत फळां बरीत जावं आनी उदंड पीक दिवं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. थोड्या दीस उपरांत फेस्तुसाक भेटूंक अग्रिपा राजा आनी बेर्नीस सेझरियाक आयलीं. तीं हांगा जायते दीस रावलीं आनी फेस्तुसान पावलोचो प्रश्न राजा फुडें घालून अशें म्हणलें, हांगा फेलिक्सान थोडे कैदी दवरलेलो.
हांव जेरुसलेमाक आसलो तेन्ना जुदेवांचे मुखेल याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून कास्तीचें फर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळे बगोर आनी जाचेर गुन्यांव थापतात ते सिद्ध म्हूण करूंक गुन्यांवकाराक संदी मेळ्ळे बगोर ताका सुटका दिवंक रोमकारां मदें संवय नासली म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटोच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनीक वेळ इबाडी नासतना दुसऱ्या दिसा न्याय सोदरेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचे आरोपी थंय आसले पूण हांव रावतालों. तसले आरोप ताचेर ताणें थापूंक नात, पूण तांच्या धर्मा विशीं आनीक जेजू म्हणलोल्या कोण एकल्या विशीं ताचे कडेन तांची हुजत जाली. हो जेजू मेल्लो पूण आतां पुनर्जीवन जाला म्हूण पावलू खात्रेन सांगतालो. हो तंटो कसो सुटावो करचो तो नकळो जावन हे विशीं जेरुसलेमाक वचून थंय नीत करूंक घेवचे खुशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोव श्रेश्ठ सोमराजान आपली नीत करची म्हूण पावलून मागलें देखून ताका शेजाऱ्याशी धाडीसोर बणकोणी दवरूंक हांवें फर्मायलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पर स्वर्गार आपले थीर शिवासनार बसला. परतून म्हणया. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिवासनार बसला. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मोनान काळजान आनी सोक्तेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कदींच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिवासनार बसला. प्रितमे परस स्वर्ग जितलो ऊंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती करतल्या तांय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तोमेंत जितल्यो एकामेकाक पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिवासनार बसलो आसा. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या थीर शिवासनार बसून आपलें राज सोमेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळटोल्या ताच्या उतर आयकतल्यांक बोलवंत आनी पदवेदार दुतानो सगळें तुमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपले थीर शिवासनार बसला. उद्गार. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनीक हांवें सांगलां तें सगट तुमच्या मनांत हाडटलो. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. नास्तो जातोच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हणलें, सिमांव, जुवांच्या पुता, हांचे परस तूं म्हजो ओदीक मोग करताय? ताणें ताका म्हणलें, ओय सायबा, हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणूय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजीं मेंढरां राख. दुसरे पावट ताणें विचारलें, सिमांव,
जुआवाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय? ताणें ताका जबाब दिलो, वय सायबा, हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणूय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे पावटी विचारलें, सिमांव, जुआवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? तूं म्हजो मोग करताय अशें आपणाक तिसरे पावटी विचारलें देखून पेद्रूक खंत जाली. आनी ताणें परतीपाळ केलो, सायबा, तूं सगलें जाणय, हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सोच सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातोच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मरणा वरवीं देवाक तो महिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हणलें. त्या उपरांत म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे म्हाका न्ही तुका क्रिस्ता. तूं म्हजो मोग करताय? डू यू लव मी? भाव भयणीन, हो प्रश्न जेजून पेद्रूक विचारलो. सुरवातेक म्हणलां तशें हो प्रश्न आयज आमकांय जण एकल्याक. आनी सदांचे सदां हो प्रश्न घडये आमकां जेजू विचारीत आसता, डू यू लव मी? तूं म्हजो मोग करताय? हो प्रश्न घडये आमच्या घोराब्यांनी जायते पावटी आमी एकामेकाक उलय नासतना विचारता. भोव करून कोणूय आमी गरजेक सांपडल्या, वो आमी दुयेंसाक सांपडल्या, वो आमचें मन घडये डिस्टर्ब जाल्लें आसा, असल्या वेळार उतरां वापरिनासतना आमी एकामेका लागीं विचारता, डू यू लव मी? तूं म्हजो मोग करताय? ह्या प्रश्नाक पेद्रूचो जबाब काय बरो. सायबा, तूं जाणा, सायबा, तूं सगलें जाणा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणा. एके वाटेन दिसता पेद्रू हो जबाब दिवपाक पासून मातसो भियेल्लो आसा. आनी हो जबाब दिता आसतना घडये भियेल्लो आसा कारण फाटलो बॅकग्रावंड कितें केलां हांवें म्हज्या जिवितांत. हांवें जेजूक 3 पावटी नाकारला. आनी देखूनच सायबा, तूं सगलें जाणा म्हणजे तूं म्हजी असोक्ताय जाणा. हांव तुजो मोग करतां पूण हांव असोक्त मनीस, आनी असोक्त मनीस कसो हांव पडटा, असोक्त मनीस कसो हांव उणो पडटा. जो मोग हांवें दाखोवपाक जाय आनी जे भाशेन हांवें जिवूंक जाय ते भाशेन घडये म्हज्यान जायना. पूण तूं सगलें जाणा की हांव तुजो मोग करतां. तुजे पासत म्हजो जीव पासून दिवपाक हांव तयार आसा अशें म्हणून पेद्रून पयलीं जेजूक म्हणलेलें. जाल्यार जेजूचो 3 पावटी हो प्रश्न विचारप दुबाविरेत जे भाशेन पेद्रून म्हणला, तूं सगलें जाणा म्हूण तुजो प्रश्न विचारपाकूच घडये गरज नासली, तूं म्हजो मोग करताय म्हूण. पूण प्रश्न विचारपाचें कारण खेरीत भाशेन पेद्रूच्या हातान आतां झुट्टी पडटा. एक व्हड जबाबदारी. कित्याक एक पावटी चूक केल्या देखून वो एक पावटी तूं असोक्त पडला देखून जेजू ताका भायर उडयना. ही गिव्स अ सेकंड चान्स. दुसरे पावटी आनीक एक पावटी ताका हो सयेक दिता, चल म्हजी पवित्र सभा फुडें व्हरूंक जाय. हाचे पयलीं जेजून पेद्रूक म्हणलेलें, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो. जेन्ना जेजून आनीक एक प्रश्न विचारलो, लोक म्हाका कोण सदरता, तुमी म्हाका कोण सदरतात? आनी आपलो प्रश्न आनी आपल्या सांगात्यांच्या नांवान पेद्रून जबाब दिल्लो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. आनी ह्या ताच्या जबाबाक जेजून परतून आपणाचो जबाब दिल्लो, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो. पेद्रू आपल्या असोक्तायेन चुकलो खरो, पूण जेजू आतां परतून स्वर्गार चडून वेचे आदीं नास्तो जाल्या उपरांत म्हणजे पुनर्जीवनपणा उपरांतली घडी जेन्ना ते दर्याचे देगेर गेल्ले नुस्तें मारपाक आनी जेजून तांकां विचारलेलें,
नुस्तें कितें पडलां मू आनी मागीर तें नुस्तें जें पडलोलें जेजून सांगल्या उपरांत तें घेवन ते वेळेर आयिल्ले, नास्तो केलो. आनी नास्तो जाल्या उपरांत हो नास्तो करता आसतना जेजू हो प्रश्न विचारता, तूं म्हजो मोग करताय? सायबा, तूं सगलें जाणाय. जाल्यार जेजूच्या प्रश्नांत आनीक एक खेरीत वस्त आसा. हांचे सगल्या परस तूं म्हजो चड मोग करताय? हांचे सगल्या परस म्हणल्यार दुसरे आपोस्तल आसात तेच न्हय, पूण भोव करून जें तूं काम सोडून आयलाय, म्हणजे आतां आनी कांयच ना म्हण तो मासडी मारूंक आयिल्लो, ताचें तारू आसा, नुस्तें आसा, ताचें नेट आसा, ताचो घोराबो आसा, ताचीं सपनां आसात, हें सगलें जें आसा ताच्या वून तूं म्हजो चड मोग करताय. एम आय द प्रायम वन फॉर यू? भाव भयणीनो, जरी तर जेजू पयलो आनी प्रथम सगल्याहून जाल्यार कसलीच भिरांत ना. आनी जेन्ना जेजूक प्रथम म्हूण आमी विचून काडटा तेन्ना सगलें सारकें जातलें आनी सादेपणान मेळटलें अशें ना. आदी फुडें जेजू सांगून दवरता तो कसल्या मरणान वो कसले भाशेन ताचें मरण जातलें. आनी पेद्रू विशीं आमच्यान म्हणपाक जाता, वय पेद्रून जेजूचो खरेंच इतलो मोग केलो की ताच्या खुर्साच्या मरणाचेर पासून तो पावलो, अप टील द डेथ ऑन द क्रॉस. पूण जेन्ना ताका खुर्सार मारपाचो वेळ आयलो तेन्ना पेद्रून जेजू भाशेन आपणाक मरूंक, म्हणजे खुर्साचेर जेजू खुर्सार मारला तेच भाशेन आपणाक मारपाक फावना, हें समजून घेवन, आपली असोकताय समजून घेवन जे कोण ताका मारताले तांकां एक रिक्वेस्ट केलो, तांचे लागीं मागलें आपणाक उलटो मारात, परतो तकली सकयल पांय वयर. म्हणटच पेद्रूक असलें मरण फावो जातलें म्हणून जेजू आदी फुडेंच एके भाशेन ताका तयार करता. आनी ह्या मरणान जेजूचो मोग जरी तर आसा जाल्यार तो त्या मरणाक भिवचो ना. पूण जेजूचो मोग ना जाल्यार ह्या मरणा मुखार तो असोक्त पडटलो. भाव भयणीनो, आयज आमी कितलीं असोक्त पडटा काय? आमचेर कोणूय फॉर्मण मारता, वो आमकां कसलेय त्रास जाता, वो देंवचार आमकां ताळणेन घालता, तेन्ना हे ताळणे मुखार, वो जे कोण आमचेर बोगलांटां घालतात तांचे मुखार, वो जे कोण आमकां सोतायतात तांचे मुखार आमी कितलीं असोक्त पडना काय? आमी कितलेच फावटी खूब असोक्त पडटा. थोडे फावटी वी गिव अप, आमी सोडून दिता, आनीक आनीक नाका. पूण पेद्रूच्या जिवितान आमी पळयत जाल्यार जेजू ताचे बरोबर आसा देखून त्या खुर्सार उलटो मरो पासून तो मुखार गेलो, सोडून दिवंक ना. असोक्त पडलो, जेजूक ताणें 3 फावटी नाकारलो लेगून, तरी आसतना सोडून दिवंक ना. जी जुट्टी, जी जबाबदारी आपणाच्या भुजार दिल्ली पवित्र सभा फुडें व्हरपाक, ती ताणें बरे भाशेन पाळली. देखून पवित्र सभेचो वडील कसो तो असोक्त, तरी आसतना जेजू ताचे बरोबर आसा देखून तो बळवंत. आयज भाव भयणीनो, आमकांय आमचे वडील आसात पवित्र सभेचे, आनी पवित्र सभेचे वडील आमचे मदें वेंचून काडलेले, मनशां खातीर मनशां मदले वेंचून काडलेले. मनशांची असोकताय ह्या वडिलां सवें आसा. याज्ञिका सवें, बिस्पा सवें, पाप साहेबा सवें, ही असोकताय मनशाळी आसा. तर असल्या वेळार आमच्या मनशाचे घोटायेन आनी मनशाच्या बळान न्हय, पूण जेजूच्या बळान हें सगलें जें वायट आसा ताचेर झूज मांडूंक, ताचेर जैत व्हरूंक आमकां वेंचून काडल्या. न्हयच फकत आमच्या वडिलांक, पूण आमकांय जण एकल्याक, दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक जाणें बावतिजम घेतला, जेजूक मानून घेतला, हेच भाशेन वेंचून काडल्यात. आमी जेजूचे खरे नीज गोवाय जावंक, देखून आमचेर बोगलांटां येतात तेन्ना, आमचेर पिडापीड येता तेन्ना, आमकां ताळण्यो येतात तेन्ना, वा आमची असोकताय आमचेरूच झुजता तेन्ना जेजूचेर नदर दवरूंक गरज. आनी जेजूचेर नदर दवरता तो सांडना. हाच्या पयल्या वाचपानूय आमी आयकता, हे 2 जाण, राजा आनी राणी एके भाशेन फेस्तूस हाका मेळ्ळी, आनी फेस्तूस म्हणटात तो सांगता पावलू विशीं. पावलूक कशे भाशेन धरून हाडलेलो, ताचेर फॉर्मण मारपाक मागलोलें, पूण रोमकारां मदें ही एक बरी चाल, जाचेर बोगलांट घातलेलें आसा, जाचेर घराणें घाल्लें आसा आनी जाणें ताचेर घातलेलें आसा, तांकां दोगांयकूय बराबर मुखार दवरनासतना, तांची चवकशी करिनासतना कोणाचेर फॉर्मण मारूंक जायना. नीत, नॅचरल जस्टीस. आयज जायते फावटी आमी घडये एकामेकाचेर बोगलांटां घालून सोडटा,
जायते पावटी जांकां पिडापीड दिता तांकां उलोवपाक पासून एके भाशेन सयेग नात आयच्या संवसारांत. जायते पावटी आमचो इतलो बरो आमचो ज्युडिशियल सिस्टम आसा, आमचो कायदो एकदम बरो आसा, तरी आसतना ह्या कायद्या मुखार नीतूच फावो जायना. पावलूक नीत दिवपाक हे रोमकार वावुरले. म्हणटच जरूय रोमकारांचेर जुदेव आड असले, तरूय रोमकारां मदें जे बरे असले तेय मनीस आमकां पवित्र पुस्तक दाखयता. तर आमचेय भोंवतणी भाव भयणीनो, आयज आमकां पिडापीड दितात तांचेच मदें फुडें जायते जाण बरे आसतले. पिडापीड दिवपी जे आसात ते आपणाच्या फायद्याक लागून न्हयच फकत दुसरे व सरकारी आसात ते जायते पावटी आमचेच मदले एकामेकाक हे भाशेन त्रास करपाक मुखार सरतात आपणाच्या फायद्याक लागून. म्हणटच हें सगळें जरी तर आमी जेजूच्या हातान घातलें आनी जेजूचेर विस्वास दवरून आमी मुखार चल्ल्या जाल्यार जैत आमचें जातलें. पूण जेजूचेर जरी तर आमचो विस्वास ना, बारीक बारीक कारणाक लागून आमी खाला पडटल्या, बारीक बारीक कारणाक लागून आमी पिड्ड्यार जातल्या. तर आयज आमी सांत आंतोनीच्या चवथ्या त्रेजनान जेन्ना आसा तेन्ना किरीत भाशेन ही कृपा आमकां मागुया. सांत आंतोन भाग्यवंत आंतोनूय झुजलो, वायटाचेर झुजलो, पातकाचेर झुजलो, खोटे शिकोवणेचेर झुजलो. कित्याक ताणें जेजूचेर पुरो विस्वास दवरलो, आख्खो विस्वास. तर आमकां ही कृपा मागुया, आमी आख्खो विस्वास आमचो जेजूचेर दवरून वायटाचेर झूज मारूंक, बोगलांटांचेर आमी आड वचूंक, ताळण्याचेर आमी जैत व्हरूंक आनी हे भाशेन जेजूचे खरे गोवाय ह्या संवसाराक जावंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. आमची भेटूंक आटा आमची खालसां तातूंत घालता. तुझ्या उदाहरणात जो आमकां तुवें दिल्या मनशाच्या वावरांत तुझ्या उदाहरणात जो आमकां दिल्या दाखांचो सोरो तुका भेटयता. दाख पर्यंत दिला मनशाच्या वावरांत म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, पातक करचे परस मरूंक तुज्या भाग्यवंत रोग साक्षांक तुवें कृपा दिली. ह्या देण्या पासत तुका दिनवासून हो वाकाणणेचो योद आमी तुका समर्पिता. तातूंत वांटो घेवन आमी आमकां सगळींच तुका समर्पूंक आनी जिवा परस अदीक तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांच्या सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. चार्ल्स आनी ताचे सांगाती रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परजळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता.
पवित्र 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 तलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडल्यात तुज्या वैभवान म्हूण सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय म्हूण सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो उगड परगोठुया तुज्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावेर आनी बागेवन आंतोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन डू यू लव मी तूं म्हजो मोग करताय हो प्रश्न आयज आनीक एक पावटी आमकां सगल्यांक आनी जेजूक आमचोय जबाब पेद्रू भाशेन आमी दिवया वय सायबा तूं सगलें जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय हांव असोक्त म्हूण तूं जाणाय आनी तूं सगलें जाणाय तेन्ना तुज्या मोगान म्हजो मोग वाडय हेंच मागून बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सगलीं बापाक उबारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाठाय कित्याक राजकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोशी येतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजू बऱ्या कवळ्या जेजू स्वादीक पोल्या सोदीत हांव तूं देवलोय सोदूंक म्हाका आयलोय. जेजू बऱ्या जेजू स्वादीक पोल्या सोदीत हांव तूं देवलोय सोदूंक म्हाका आयलोय. पोले हांव ती शेळी तुका चुकोन गेली तुजे दायबोर म्हाका पयसोरूंक सोडनाका. पोले हांव ती शेळी तुका चुकोन गेली तुजे दायबोर म्हाका पयसोरूंक सोडनाका.
प्रार्थुया. बापा, चार्ल्स लुआंगा आनी सांगाती तुज्या बागेंत रोग साक्षांचें जैत समारंभून जेजूच्या जैताच्या गुटान आमी वांटो घेतला. दोगदावणी आनी मरण सोंसूंक तांकां आदार दिलो त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं कोश्टा आडकोडींक भियेनासतना खऱ्या भावार्थान आनी तुज्या मोगान थीर रावूंक आमकांय घोटाय मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आयज 3 तारीख जुनाची आमी आमचे फिरगोचीन वो करून आमची तरणाटी हो एनवायरमेंट वीक मनयतात. जाल्यार आयच्या दिसाक 3ऱ्या दिसाचो निवळ करपाचो वावर दाबोलीं जातलो. तुमच्या मदल्या कोणाक खुशी आसा ताणी येवचें. आजून पासून आपली भोंवतण कोणें साफ करूंक ना जाल्यार आनीक एक पावटी उलो मारता. तुमची घराची भोंवतण, तुमचो वाडो, तुमच्या वाड्याची भोंवतण जरी तर खंय कचरो उडयल्लो आसा, भो करून डंपींग ग्रावंड्स केल्ले आसात तुमीच वो लोकान, जाल्यार ते आतां पावस सुरू जाता त्याहून पयलीं साफ करून घेवचो. आनी आमची तरणाटीं आयज दाबोलीं आसतलीं. तांचे बराबर 4 ते 5 वाजता, एकूच वर, चड वगत न्हू, तांचे बराबर तुमी येवंक जाता. 5 तारखेर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आहा त्या दिसाक आमची तरणाटीं हो कार्यक्रम घडोवन हाडटात. हांगासर 3 वाजता आर्ट कॉम्पिटिशन जातलें. ज्या भुरग्यांक खुशी आसा भाग घेवंक, खरेपणी तांणी कालच्या दिसाक रेजिस्ट्रेशन करपाक लास्ट डे दवरलेलो, पूण तो एक्सटेंड केल्लो आसा 4 तारखेर पासून. आमच्या कम्युनिटी ग्रुप्सांचेर हाची म्हायती दिल्ली आसा, लिंकूय धाडलेलो आसा. सगळ्या भुरग्यांनी तातूंत वांटो घेवचो. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे दिसाक तुमचें आर्ट तुमच्यान मुखार घालूंक जाता, रेजिस्ट्रेशन करचें. तशेंच फॅन्सी ड्रेस आसतले, फॅन्सी ड्रेसानूय भाग घेवचो. ताची बीन डेट एक्सटेंड केल्ली आसा 4 तारीख पासून. कित्याक 5 तारखेर सगळी तयारी तांणी करूंक दवरपाक जाय, देखून तुमी रेजिस्ट्रेशन करचें म्हूण तांणी मागलां. जाल्यार तुमी रेजिस्ट्रेशन करचें आनी 5 तारखेरूय ह्या वर्ल्ड एनवायरमेंट डेयाक तुमी ह्या कार्यक्रमान भाग घेवचो म्हूण तुमकां सगल्यांक उलो. सांतांतोनीक मागणी. नमान तुका सांतांतोन, नमान तुका सांतांतोन, तूं वर्तताय तूं वर्तताय फूल निर्मळायेचें फूल निर्मळायेचें आनी आनंद क्रिस्तांवपणाचो. आनी आनंद क्रिस्तोपणाचो. हांव तुका मानतां हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या जाणटिकायेच्या आनी देवमोगाच्या बोडव्या आनी देवमोगाच्या बोडव्या आनी कुशाल बरीत जाता आनी कुशाल बरीत जाता. इतल्या देण्यांनी इतल्या देण्यान देवान तुका भरला. देवान तुका बोडला दिवून दिवन भोव खालतेपण, भोव कालतेपण, काकलूत काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें आनी मिलाग्री करचें देणें व्हडा भरवशान व्हडा परवाश आनी खालतेपणान आनी कालतेपण हांव तुजे लागीं मागतां. हांव तुजे लागीं मागतां. विनंती कर म्हूण विनंती कर म्हूण ह्या किरकोळा पातक्या पासून किरकोळा पातक्या पासून जो एका जो येता आकांताच्या वेळार एकांताच्या तुजे लागीं मागता. तुजे लागीं मागता. इल्लो वेळ ओगीच रावन आमची मागणी आमी सांत आंतोनीचे मोजतीन देवा मुखार दवरुया. मागता मागता त्या मोगा पासून त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोय जो तुवें केलोय इतले पावटी इतले पावटी तो तुज्या हातार तो तुज्या हातार खेळटा आसतना खेळटा आसतना एक कोंतीक सांपडलेल्याच्या आदारा एक उंतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती कितली म्हाका गरज ह्या देण्यांची ह्या देण्याची जें तुजे वरवीं ह्या मागता. मागता. पवित्र सभेच्या पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांक सर्व मुखेल्या कुटुंबाच्या कुटुंब दर एका वांगड्याक दोरेका तुका समर्पिता. तुका समर्पिता. तांकां तूं तांकां तूं राख आनी सांबाळ. राख आनी सांबाळ. म्हज्या कुटुंबाच्या म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक दोरेका वांगड्या बरे भलायकेन सांबाळ. बरी भलायकेन सांबाळ. म्हजो दिसपट्टो गिरास दी. म्हजो दिसपटो ग्रास दी. म्हज्या वावराचो फोड म्हजो वाराचो म्हाका मेळूं. म्हाका मेळूं. सर्व पिडेस्तांक सर्व पिडेस्त आनी कश्टवतल्यांक आनी कश्ट तूं आसरो जा. तूं आसरो जा. काम नाशिल्ल्या तरणाट्यांक काम नाशिल्ल्या बरें काम
बरें काम आनी फुडार फावो कर. आनी फुडार फावो कर. भुरग्यांचे देणे नाशिल्ल्या भुरग्यांचे देणे नाशिल्ले काजारी जोडयांक काजारी जोड्यांक ते देणे फावो कर. ते देणे फावो कर. सर्व भुरग्यांक सर्व भुरग्यांक भावार्थान वाडोवंक बाबातान वाड तुजी मजत लाबय. तुजी मजत लागली. म्हज्या पातकाची म्हज्या पाटकांची खरी दूख खरी दूख आनी देवाचो आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग वतो मोग म्हाका जोडून दी. म्हाका जोडून दी. आनी अशें आनी अशें हे जिणेन हे जिणेन विस्वासान विस्वासान सोम्याची चाकरी करून सुम्याची चाकरी करून तुज्या सांगाता तुज्या सांगात सासनाच्या सासनाक सासनाच्या सासनाक बापाक वाखाणू बापाक वाका तुका बोगू तुका बोगो आनी आशिर्वादीत करून आनी आशिर्वादीत स्वर्गा राज्यान स्वर्गार म्हाका पावय. म्हाका पावय. अशें जावं. अशें जावं. ह्या वेळार सगळ्या पिडेस्तांक खातीर खेरीत भाशेन मागणी आमी करता. जे कोण पिडेस्त आसात जांकां तुमी वळखतात, जे हॉस्पिटलांनी आसात, सर्जरी केल्ली आसा, आपणा पासत माग म्हूण आमकां सांगलेलें आसा, त्या सगळ्यां पासत मागुया. आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. हे सोमया जेजू क्रिस्ता सांत आंतोनीक सर्व पिडेस्तांक आनी निर्गोटिकतांक सांबाळ करूंक आनी भलायकी लाबोवंक प्रार्थना करून आमकां तुवें दिलोय. ताचे मजतीन कुडीची, आत्म्यांची आनी मोतीचे पिडेन कश्टवतल्यांच्या तुज्या चाकरा चाकुरणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचिल्ल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जिवा बरीत कर. अशें आमी आमच्या कश्टांतले नितोळ जावन बेगीनूच तुजे दयेन भलायकी दवरच्याक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. गायन घेवया R14 पेज नंबर 182. R14. जेसू कालीस तुझे आयदोण कुरपेचे वारूय तुझी कुरपा रित्या काळजान मोच्या कोर काळीस मोचे कोर काळीस मोचे कोर तुझ्या काळजा सारखे